प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा आमच्या सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो आनी सोम्या जेजून कोश्ट मरून खुर्साच्या पोलोंगार सुसून मनशा कुळाचें तारोण केलें. आयचो समारंभ आमकां पवित्र खुर्साचेर आमचें लक्ष घालूंक आपयता. आमची नदर पवित्र खुर्सार आमी घालता तेन्ना सोम्या जेजून खुर्सार कोश्ट मरोण सोंसून मनीस कुळा सोवें दाखयलोलो मोग, तशेंच ताणें हाडलोले सडवणेचो उगडास करता. हेंच मनांत दवरून आयचे समारोमणेक आमी विशय घेतला. वचात मोगाच्या आनी सडवणेच्या खुर्साक वेंगोयात. आयचे समारंभणेक भोगतीन वांटो घेतना मोगाच्या आनी सडवणेच्या खुर्साक दर दिसाक मोगान वेंगोवंक आमकां कृपा मागुया. आयचे सेवा धर्मीक समारंभणेक 3 भाग आसात. सोबदाचो सेवा धर्म, पवित्र खुर्साची वोजोण आनी क्रिस्त प्रसाद. आतां ह्या सेवा धर्माक सुरवात दिवंक आमचे यादनीक ओगेपणान भितर सरतात. आमी सगळीं उबीं रावया. आतां आमी पयल्या भागांत भितर सरता, तो म्हळ्यार सोबदाचो सेवा धर्म. ह्या भागांत पयलीं आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर बारीकसाणेन नियाळ करतल्यो. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायस प्रवादी सर्वेस्वराच्या कोश्टवतल्या चाकराचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताणें मनशा कुळा खातीर केल्ल्या मोगाचेर नियाळ करूंक आपयता. आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलोले चिटींतलें घेतलां. हें वाचप जेजू देवाचो पूत आमचो श्रेश्ठ परम यादनीक म्हूण उगडास करता. शेकी शुभ वर्तमानकार भाग्यवंत जुवांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमचे मुखार दवरता. चिंतान आनी भावार्थान ह्या भागांत वांटो घेवया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलों, ताका वयर काडटलों, ताका भोव व्हरतो करतलों. मनशाचें रूपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले. कित्याक कोदींच सांगूंक नासलोली घोडणी ते पळयतले आनी कोदींच आयकूंक नासलोली वस्त ते देखतले. आमी आयकोलां तें कोण सोतमांदीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोरडे जमनींतल्या पाळां सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखींचो मनीस तो कोश्ट भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड दामता तसलोच एकलो.
मुनीस ताची बेपरवा करतात, कोणूच ताका लेखिना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंताल्यो. खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो, आमच्या पातकांच्या भारान तो चिड्डलो. ताचेर खास्त पडल्या, तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन जळी मोळी शिंपडोन गेल्या, जण एकल्यान आपआपली वाट धरलोली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतीकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सोरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडती करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. होय, जिव्या मनशांचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. नश्ट्या मनशां मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कोदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतले फोटकिरे उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटोयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदा वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपंजीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांटतलो, कित्याक ताणें आपकुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्यां मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी त्या वेळार सगळ्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. सर्वेस्परा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका कदींच लॉजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरोस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केण्यांचो माल.
म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशीं मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मोनांतलो भायर घालो. कोयलां कुडक्या भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. पूण हांव सर्वेस्परा, तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निबार. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कोर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट धरात. जबाब: बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी उच्चारतां तो भावार्थ थीर सांबाळुया. कारण स्वर्गार खुद देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम वर्तो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो ओस्कोतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातोक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साचें ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिंवसना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संस्कारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकोली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगळ्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. उद्गार. मोरो पर्यान खुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस वर तें नांव ताका दिलें. जुवांवा प्रमाणें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन वाळाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तांतूं तो आपल्या शिसां बराबर भितर सरलो. घातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बराबर वचो. जुदास एक पोलटोण आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हात्यारांक घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडतलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो, नाजरेतच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. घातकी जुदास तांचे बराबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें
हांव तो म्हणलें तेन्ना ते पाटी सोरले आनी जमनीर शेवटोले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोण हांग सोदतात? आनी ताणें म्हणलें, नाजरेतच्या जेजू. जेजून परतिपाळ केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. शिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. बापान म्हाका दिला तें पात्र हांव पियोवचो ना. पलटोणे तिच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. शिमोन पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम यादनिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बराबर तो परम यादनिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम यादनिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखण्यान पेद्रूक म्हणलें, तुंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खाताले देखून कोळशांचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवती रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सोतेन हांव सोबे माजार उलोयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगळो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवण दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणोत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, म्हायादनिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलोयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जोर तर हांव उलोयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायादनिकागेर पाठयलो. शिमोन पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुंय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें, हांव न्हय. परम यादनिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बराबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो.
सकाळ जातोच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक निती शाळेंत व्हेलो. आपूण बाटो ना जावंक पूण आपणाक पास्कांचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते निती शाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हळें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासले. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समोर्ती पोरमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मोरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून पोर्तिपाळ केलो, हें तूं तुजेच ओस्तुंगी म्हणटाय ओ दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल यादनिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून पोर्तिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडो ना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, स्वत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां सोरशें भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्कांच्या समयार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हळें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हळ्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबंद मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नौमान जुदेवांच्या राजा, आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमकां कळोवन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्याचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल यादनिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. जुदेवांनी ताका पोर्तिपाळ केलो, आमकां आमचें शास्त्र आसा,
आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकुलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय. तुका सोडूंक आनी तुका खुरसार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय. जेजून ताका परतीपाळ केलो, ती तुका वयर थावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस सेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकोलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबोंदी हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्कांचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आडूंक लागले, ताका नांच कोर, ताका नांच कोर, ताका खुरसार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव खुरसार मारूं? मुखेल याजनिकांनी जबाब दिलो, सेजारा बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुरसार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बराबर आनीक दोगांक तांणी खुरसार खिळायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एक कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजरेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजूक खुरसार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली. देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजनिकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक खुरसार खिळायतोच शिपायांनी ताची आंगोसरां घेतलीं आनी तांचे 4 वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिंचे न्हय, पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजी आंगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे
आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंदूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आळोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, सोंपादलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिंबी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावचें. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरो ना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बराबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विदली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक मावलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खोरी आनी तो सोद उलोयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विदलोल्याक तीं पळयतलीं. हाचे उपरांत आरिमातियेचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 तार गोंदरोसाची आनी मुसांबोराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकी पिणेचे रिती पोरमाणे पोरमोळ लावन ती ओलींनी गुटलायली. ताका खुर्सार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी सोमादी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती सोमादी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो.